आज आम्ही हांगा पाड्डे आसा. पाड्डे पर्वतार सकयल हो गांव आसा आनी थंयच्यान एक आमचो कॅनल आसा. तो कॅनल तुका हें उदक जे कॅनल अंडरग्रावंड वॉटर हें वॉटर अशें आहा की हांगा वेर्णा सप्लाय जाता इंडस्ट्रियल सिटी. आनी ह्या उदकाचें पंपींग हांगा दावल्ली जाता. दावल्ली मागीर ते थंयच्यान लोक भरोन दवरता. पूण जेन्ना आमी आज पळोवपा येयले हांगा उदका लिकेज प्लस तेजे वयर जो गेट आहा ते गेटी कडेन इतली घाण भरलेली आसा की सगळो कचरो प्लास्टीक बॉटल जावं हें जावं आनी एक जनावर सुद्दां फाटल्या दिसांनी तुका लागलें आसलें मेल्लें थंय. सो तेका लागून आमी तेन्ना येयल्ले पळोवपाक. सो आज आमकां तें मेळना पूण घाण ती आसा. अशें दिसता की हांगा WRD जो कोण सुपरवायझर आसा तेंची जे ऑफिसर आसा तेंचें लक्षच ना की ते खंय मेंटेन करपाक वर्सा एक फावटी येता बेश्टी 2-3 झाडां कापले वयता. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता हांगा सगळी लिकेजी आहा उदकाक. सो मातशें मागता ऑथॉरिटी कडेन आनी WRD कडेन बी हांगा लक्ष दिवचें जेणे करून आमचें उदक हें पाड जावपाक जायना. तो मेन सोर्स आज गोंयभर सगळे म्हादईचो इश्यू चलता उदका लागून. सो तुमी हेंच पळया, हेंच आमचें कशें मेंटेन करता ते सरकार. सो मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी हांगा येवन तुमी जातले तितले बेगीन हें सारकें करून घेवचें. तुम्ही पळयतात आतां जे प्रमाणे तो अंडरग्रावंड कॅनल आसा पारोडा हे गांवाचे चंद्रेश्वर स्थळाक सकल थंय एक कितें आसा ते जे WRD डिपार्टमेंटा हे जे मेंटेनन्स वर्क आसा तो खंय तरी हांगा कमी पडला. जे प्रमाणे तेजे जे ब्लॉक केल्ले आसा नाजाल्यार उदक पळयलें तशेंच प्लास्टीक बॉटल्स नाजाल्यार लिकेज पळयल्यार दिसता हांगा केले ते 10 वर्सां हांगा कोणें लक्ष मारना. आनी जे लोखणाची तेजी गेट आसा ती ऑलरेडी कळमेल्ली आसा. थंय खंय कांयच मेंटेनन्स ना. आनी हें खंय उदक आसा ते सावथ गोवाक खंय तरी इंडस्ट्रीक खंय सप्लाय जाता. पूण जे प्रमाणे पळयल्यार हांगा मेंटेनन्स ना, कोणाक लक्ष ना. तेका लागून हांगा थंय जनावरां कुसतात. तशीच प्लास्टीक ना हेजेर खुबशे आनी स्थानिकांनी हेजेर उजवाड घालपाक केला. कित्याक खंय तरी डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी खंय तरी हेजो मेंटेनन्स आनी कित्याक खंय तरी उदकाचो जो प्रॉब्लेम दिसान दीस वाडत आसा. ह्यो गोश्टी कडेन लक्ष दिवन जाल्यार फुडें आनीक त्रास जावपाक शकता. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर पारोडा सकून क्रिस्तानंद पेडणेकर.